सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुझी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या ओरा. देव बरो दीस दिव मोगाच्यानो. देवाचो मोग, जेजूची शांती आनी पवित्र आत्म्याची खुशालकाय तुमकां हांव आवडेता. आयची तारीख जुनयाची 5 आनी आमी सान आंतोनीचे 6वें नोवेन करता. आयचें पयलें वाचप आनी एक पावट तोबीत पुस्तकांतलें. एका क्रिस्ती बाबार्थ्यान कशे भाशेन प्रमाणीक जिवीत जिवंक जाता तें सांगता. तोबीत chapter 12 verses 1 to 20. मार्कुचो वांजेल आमकां शिडकायता, इस्रायलाच्या फुडाऱ्या भाशेन जावं नाकात. ताचे उपरांत जेजू एक गरीब दोलदिर्या विधवेची तोखणाय करता. मार्क chapter 12 verses 38 to 44. इश्टानो, आसा तुमकां कशी एक बरें जिवीत जिवंक, पातोक नासलेलें, खोशयें साप दवरलेलें जिवीत? आयचें पयलें वाचप वाचात. तोबियासाक बरी बूद बरो एडवायस दितात. पयली बरी बूद ताचोच बापूय तोबीत ताका दिता. आडगां नाडगां करून गिरेस्तकाय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रमाणीकपणान जिवंक बीक घातल्यार उदीक बरें. तुका वावर करतल्यांक, तुजी सेवा करतल्यांक तांकां फावो तें सारकें दी. कांय बरीं उतरां आमकां सगल्यांक. आयच्या काळार दुसऱ्यांक नागोवप, चोरप आनी फटिंगपणां चड जाल्यांत. सनातन जायते फावटी असल्या मनशांक आपल्या प्रवचनांत तासतालो. सोत तांच्या तोंडार तो मारतालो. ताची जीब स्वता आनी निती वयर उलयली देखून आजुनूय ती जिवीच आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू एके गरीब विधवेची तोखणाय करता. सोबार गिरेस मनशांनी खूब दुडी घातले देव मंदिरांत, पूण त्या विधवान फकत 2 आणे. इश्टानो, ह्या वांजेलाचेर नियाळ करतना म्हाका एक खोरी घडणी हालींच मैसूरच्या गांवांत घडलेली वाचूंक मेळ्ळी. ह्या कोवीड महामारीक लागून लोकांक चड त्रास पडले. जायतो लोक भुकेन उरलो. देवाक आर्गां, आजुनूय ह्या संवसारान बऱ्या मनाचो आनी रुंद काळजाचो लोक आसा. व्हॉलंटियर्स कशे जावन दुसऱ्यांक ते पावतात. असोच एक पोंगड मैसूरच्या गांवांत गरजेवंतांक आनी पिडेस्तांक फुकट जेवण वांट्टाले. जेवण वांट्टा आसतना एक जाणटी वस्तोरी सुमार 80 वर्सांची कापड घालून बँड जावन हातांत दांडो घेवन तांचेशी येता. हे व्हॉलंटियर्स समजले ती भिकारी म्हूण, जेवणाक आयल्या आसतली म्हूण. तो व्हॉलंटियर एक जेवणाचें पॅकेट काडून तिका दिता. ती घेयना. बदलेक ती आपल्या कापडाक रेवडायलोले 5 रुपया काडटा आनी ताका दिता अशें म्हणून. म्हयनोभर हांवें पळयलां, तुमी येतात आनी फुकट लोकांची सेवा करतात, फुकट लोकांक जेवण दितात. म्हाकाय आदार करूंक जाय. घे म्हजे 5 रुपया, थोडेशे ते. मोकडें चड दुडू ना. म्हाका फकत 600 रुपया पेन्शन मेवता. इश्टानो, ह्या जाणट्या वस्तोरे भाशेन सगल्यांक आमकां दिवपाचें मन आसलें जाल्यार हो संवसार आयज स्वर्ग जातलो आसलो. वय, गिरेस लोक चॅरिटी करता, देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. वांजेलान जेन्ना जेजू विधवेची तोखणाय करता तेन्ना जेजू म्हणटा गिरेस लोक आपल्याक नांव मेळोंक जाय म्हूण देव मंदिरांत पयशे घालतात. देवाच्या मोगान ते घालिनात, पूण नांवाक लागून. खरेंच आयज काल पासून लोक चॅरिटी करता तेन्ना, डोनेशन दिता तेन्ना कॅमेरा केन्नाच विसरनात. इगोर्जेन तांची नांवां वाचिनात जाल्यार आनीक डोनेशन ती दिनात. ही विधवा आपल्या जेवणाचें, आपल्या घराचें, आपल्या फुडाराचें चिंती नासतना
देव मंदिरांत ते दोन आणे भेटयता. इश्टानो, बेगीन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन अशें आमकां सांगता. 2 Corinthians chapter 8 verse 12. कशें मनान कितें दिवंक उमेद उर्बा आसा जाल्यार मनशा कडेन आसा तेंच देव मानून घेता. आनी परतून एकदां 2 Corinthians chapter 9 verse 7. जी कोण हास्त्या तोंडान दितात तांचो देव मोग करता. भयणी बाबांनो, त्या जाणट्या वस्तोरेन ह्या आधुनीक काळार 500 रुपया दिले. त्या विधवेन आदल्या काळार 2 आणे दिले. असलें दान दितना ती एकूच वस्त कुणायतात, आपल्या जिविताचें समर्पण. आतां फकत ती आनी तांचो देव, तांचे मदें दुडू ना, सेक्युरिटी ना, फुडार ना, कांयच ना. ताकाच लागून गरिबांचो ताळो असो आयकोंक मेवता. देव आसा, देव राखतलो. देव आसा, देव राखतलो. प्रितीच्यानो, तुमकां दिसभर नियाळ करूंक थोडे प्रस्न. तुमच्या घरांत, तुमच्या जार्दिनांत काम करतल्यांक तुमी सारकें पगार दितात, तांकां मानान लेखतात. पाप नासलेलें जिवीत जिवंक कसलीं पावलां तुमी मारल्यांत. तुजे ओत्मीक कायदे आसात त्या विधवा भाशेन तुमी विस्वाशी आसात. गरिबांचो हुस्को तुमकां आसा. हे सगळे प्रस्न मनांत धरून आतां आमी भाग्योन आंतोनीचें नोवेन करुया. विनोद कोर आमचे खातीर ओनोन सान आंतोन. आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बसावण्यो. प्रार्थुया. नोमान तुका सान आंतोन, तूं फोळ निर्मळायेचें आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव कालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बोरबाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमची गरज सांगची. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलो इतले फावटी तो तुज्या हातार केळटा आसतना एकोणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनांतोन माग आमचे पासून. सनांतोन गरिबांचो आनी पिडेस्तांचो हुस्को दवर. सनांतोन जाणट्यांक राख आनी सांबाळ. सनांतोन सर्वीस सोदतल्या मनशांक सर्वीस फावो कर. सनांतोन दुडवांच्या आडकोळींक सांपडलेल्यांक आदार दी. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणींक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.